देवनागरी कोंकणी ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हणटा जाल्यार आर्च बिशपाक सांग सगळ्या इगर्जांनी बायबल देवनागरीन कर म्हण। राशल सेमिनारींतल्यान आदी सुरवात कर। कोंकणी भाशीक आंदोलकांनी फादर मौजीन आतायदाक आव्हान दिला। परिशद कोंकणीच्या हेर लिपींच्या आड ना अशें फकत तोंडान सांगचें न्हय, आयज परिशदेन जाहीर करचें अशें हेर लिपी समर्थकांनी मागला। कोंकणी देवनागरीक घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत स्थान मेळ्ळा। हेर कोंकणी लिपींकय समान दर्जो मेळपाक जाय ही बरेच तेंपा सावनची कोंकणी मोगींची मागणी। सरकारान अजून मेरेन ती मानून घेवंक नाशिल्ल्यान आनी सेगीतपणान आडनदर चलयल्या। आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनान अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जाता। ते फाटभुंयेर गोंयचो ग्लोबल कोंकणी फोरम, कर्नाटकाचो कोंकणी लेखक संघ आनी मंगळूरच्या मांड सोबान ह्या संघटनांनी मडगांवच्या रवींद्र भवना कडेन मूक आंदोलन केले। आयज आमी धरणा बहिष्कार घडोवन हाडला निषेध मारूंक साहित्य अकादेमी पॉलिसीचेर जी वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट म्हणून तांणी देवनागरीक रेकग्निशन दिला आनी कोंकणीचे 4 लिपींक भायर उडयल्या। हे जावन आसा अगेन्स्ट आर्टिकल 14 आनी आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आयज ही परिशद कोंकणी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद रवींद्र भवनात जाता ताचेर आमी निशेधूय मारता, कित्याक ते साहित्य अकादेमीक भेटीक घेवन ही सगळी चिकाना कोत्ता आनी दुसऱ्या लिपीचेर मार बसता। आयज आयज कोंकणी परिशदेन फादर मौजीन आत्तैर हाका कॉन्वेनर केला, एक बरी गजाल। आनी आमी सजमता फादर मौजीन आत्तैर आपणाची क्रिस्तांव समुदाय जी 33% गोंयांत पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट, जी रोमी लिपी वापरता ताचेर बरे भाशेन नियाळ करतलो म्हणून आनी आपणाची समुदायाची भावना आनी एस्पिरेशन जी आसा रोमी लिपी खातीर तो सुजमून घेवन बरो फुडाकार दितलो म्हणून आमी आशेन रावता। ताचे हातीन आसा, ताका जाय जाल्यार आनी बरें मार्गदर्शन दिवं वता देवनागरी वाल्यांक। इतले 36 वर्सां ते आयकना, ताणें ताका बरी बूद दिवची आनीक दाखोवचें सारकें मार्गदर्शन। ना जाल्यार तेमी पयलीं क्रिस्तांव जायत्या लोकांक माकोड गेल्ले आसात। 1981 फादर आंतोन पेरेर 1981 ताका कमिटीचेर घालून तेणी कोंकणी एडवायजरी कोंकणी इज द देवनागरी इज द ओनली स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी म्हणून पास केलें। 87 कोंकणी एज्युकेशन जाता आमचे बुदांचेर चडवड चलयली, क्रिस्तांव समुदायाक फुडें घातले आनी तांकांच फडयले आनी देवनागरी आपणाचें काम करून घेतलें। ताका लागून हांव म्हणटा म्हजी चॅलेंज फादर मौजीन आतेदाक, ताणें स्टेटमेंट करचो आयज परिशदीन रोमी लिपी इस्कॉलांनी घालपाक आपणाचें कांयच आडकोड ना म्हणून हो तेणी पयर स्टेटमेंट केला। परिशद कोणाचे 4 लिपीचेर आड ना म्हणून प्रुवार करचें, ते आड ना म्हूण कशें प्रवार करतले? इतलें तोंडान जायना तें डिक्लेअर करा। म्हजी चॅलेंज फादर मौजीनाक दुसरें सांगता, तुका तर दिसता देवनागरी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट, बिशपाक सांग सगळ्यो बायबलो ज्यो आसात इगर्जेनी त्यो चेंज कर। देवनागरीची बायबल ऑलरेडी आसा ते घाल मरे, राशल सेमिनारीन घाल मरे, पयले थिंगासून कमेंट्स कर। फुडाकार घेता सारको घे, लोकांची भावना सजमोन घे। तुका 2 वाटो आहा, बरी आनी वायट। तूं हुंयचो मारो घेता आयज तुज्या भाशणांतल्यान कळटलें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नगवेकार।